हांव सगळे अख्खे गोंयान भोंवत आसा। हेजे आदीं हांव आनी 3 फावटी कॅम्पेन चीफ म्हूण आशिल्लो वेगळे वेगळे कॅन्डिडेटांचो। जेन्ना जेन्ना हांव कॅम्पेन चीफ म्हूण आसा निश्चितपणे आमी सावथ गोवा सीट जिखलेले आसा। आज म्हाका बाब नरेंद्र सावयकर तशेंच पार्टीचे अध्यक्षान विनय तेंडुलकर तशेंच आमचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ही जबाबदारी म्हाजेर दिल्ली आसा। म्हाका एक स्पश्ट चित्र दिसता, लोकां जाय बरी लिडरशीप, लोकां जाय देश कसो फुडें व्हरपा जाता तें पळोवपा जाय, हें चित्र दिसपा जाय। आनी हें लोकल इलेक्शन न्हू, हें नॅशनल इलेक्शन। हे देश कोण फुडें व्हरपाक शकता, प्रगती कोण करपाक शकता जाल्यार बाब नरेंद्र मोदी। आज वारो आख्खे देशान मारता, तो गोंयानूय मारता आनी निश्चितपणे चड आनी चड मतांनी बाब नरेंद्र सावयकर जिखतले। आज साऊथ गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून आतांच नॉमिनेशन फायल केलां आनी ह्या नॉमिनेशनाक आमच्या भितर आमचे गोंय राज्याचे सीएम तशेंच पार्टीचे सगळे लिडर्स, आमचे अलायन्स पार्टनर विजय बाबू सरदेसाय तशेंच बाकीचे हेर सगळे MLAs यांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा। आनी ज्या पद्दतीन फाटल्या 2 म्हयने सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सगळ्या कडेन वता आसतना भोंवता आसतना लोकांचो जो आमकां रिस्पॉन्स मेळटा तेजे वयल्यान डेफिनेटली आनी फाटल्या 5 वर्सांत ज्या पद्दतीचें काम आसा चड करून सगळ्यान व्हडलो बेनिफीट जर जाल्लो आसत जाल्यार सावथ गोंयाक खूब जाल्लो आसा। इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिंग आसत, बाकी सगळीं कामां जी आसात तेज्या माध्यमांतल्यान आनी ताका लागून लोकांचो विश्वास आसा की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जावं तो गोंयान आसत अलायन्स त्याच बरोबर सेंटराक आसत तेज्या नेतृत्वा सकयल जो सरकार आसा तो सरकार बरो एक डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड गव्हर्मेंट सगळ्यांक दिवपाक शकता आनी तेच्या आदाराचेर आमकां विश्वास आसा की सावथ गोंया भितर आमी निश्चितपणान जिखतले। दक्षिण गोंयचे उमेदवार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हांचे नॉमिनेशन फायल करपा खातीर आज मुद्दाम सावथ गोवान आयिल्लो। कार्यकर्त्यां मदलो उत्साह जोश हे पळयल्या उपरांत आनी आमच्या बरोबर अलायन्स पार्टनर NDAचो पार्टनर गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसाय, आमचे सगळे आमदार, आमचे आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक आनी सावथ गोव्यातले सगळे आमदार, विशेष करून सावथ गोव्यातली जनता ही सगळी भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा। आमी फाटल्या 5 वर्सांक केल्लो विकास हो लोकांनी पळयला। माननीय पंतप्रधान मोदीजीन गोंयांक कितें दिलां हें सगळ्या लोकांनी पळयलां आनी सिम्प्लिसिटी ऑफ आवर कॅन्डिडेट आनी लास्ट टायम खासदार नरेंद्र सावयकर म्हणजे सामान्यांतल्या सामान्य लोकां पर्यंत पावप, जेका आमी म्हणटा जेच्या पर्यंत कोणूच पावना तेच्या पर्यंत ताणें पावपाचो प्रयत्न केला। सगळ्यो स्किमी केंद्र सरकाराच्यो आसतल्यो किंवा राज्य सरकाराच्यो आसतल्यो ह्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न प्रत्यक्षात तेणी आनी त्या बरोबर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या बरोबर आसलेले अलायन्स पार्टनर हांच्यांनी सगळ्यांनी केला आनी हाचेर विश्वास आसा आमकां की परत एकदा सावथ गोंयांतली जनता मोठ्या मताधिक्यान भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हाका परत एकदा म्हणजे मोदीजींचे हात घट्ट करपा खातीर दिल्लीत धाडटले हेजी आमकां आशा व्यक्त करता। आमी निवडणुकेक वता ताच्या खातीर आमी जे डिसिजन काही घेतला आसत आमच्या केंद्रांतल्या नेतृत्वात ज्या पद्दतीन ठरयल्लें तांच्यांनी जर आमकां शिरोडात खंय तरी आमच्या अलायन्स आसतना सुद्दां आमच्या विरोधात वता आसत जाल्यार ताजेर तो घेतलेलो निर्णय आसा। बट आमकां खात्री आसा गोंयचे लोक वळखता भारतीय जनता पार्टी कितें आनी केंद्रात कोणाचें नेतृत्व जाय हें लोकांक नक्कीच खबर आसा। त्या खातीर त्या डिसिजनाचो आमच्या केंद्रांतल्या निवडणुकेचेर आनी सावथ गोंयाच्या आनी उत्तर गोंयच्या निवडणुकेचेर सुद्दां कांयच फरक पडपाना। त्या खातीर गोंयची जनता ही सुज्ञ आसा, शाणी आसा, तांकां कळटा। How this poaching politics will help you in this Lok Sabha election? Because by and large people see the recent situation while go for voting Lok Sabha. हांव हाजेर उलयता आसतना एकूच सांगतलो तुका, गोंयच्या जनतेक स्टेबिलिटी जाय। आमी 5 वर्सां पुराय करतले म्हणून सांगला। एकत्र रावन विजय सरदेसाय बाब म्हाज्या बरोबर आसा। अलायन्साचेर उलयता आसतना तोय म्हाज्या बरोबर आशिल्लो आनी प्रत्येकान युतीचो धर्म पाळप हेजी अत्यंत गरज आसा। जर युतीचो धर्म दुसरो पाळिना आसत जाल्यार ताका आमी कांय करूंक शकना। दुसरी गोष्ट ते स्वताहून जर आमच्या बरोबर आयले आसत जाल्यार डेफिनेटली वी वेलकम। आमी म्हणटाले की तांकां आमी वेलकम केल्लें आसा, आमी कोणाक मुद्दाम उडून हाडूंक ना हें म्हजें म्हणणें आसा। हांव परत म्हणजे हांव मायनिंगेच्या विशयाचेर उलयता आसतना सदांच सांगलां की हांवेंनय मुख्यमंत्री पदाची सुत्रां हातांत घेतल्या उपरांत जाता तितक्या बेगीन त्या विशयाचो डीपली अभ्यास सुरू केला। अजून बी आतां एक अर्ली हियरिंगचे मॅटरी कोर्टात आसा, हांव तेजेर उलयना, बट ताजेर सुद्दां आमचो प्रयत्न चल्ला। कारण कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान हांवें कितें उलोवप जाल्यार तें वायोलेशन जावंक शकता। बट निश्चितच मायनिंग सुरळीत रित्या व्यवस्थित जर सुरू करूंक शकतले कोण आसत जाल्यार ते मोदी सरकार आणि गोंय सरकार ह्या दोन्ही सहकार्यान आमी जाता तितके बेगीन हो विशय रिजॉल्व करता।
सावर्ड्या सांगे आसतले किंवा नॉर्थ गोंयांतले आसतले हांव मुळात मायनींग भागांतलो ओके म्हाका मायनींग लोकांतल्या सगळे विशय जे आसा हे प्रामुख्यान खबर आसा आमी ऑलरेडी तांच्या कडेन उलोवपाक सुरू केल्ली आसा तांकां म्हाजेर विश्वास आसा काही काळाक आमचो माननीय मुख्यमंत्री फाटलो माजी मुख्यमंत्री हे थोडे दीस तो प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपाक शकलो ना डिले जालो आसा जाल्यार आमी आतां नक्कीच नव्यान परत सुरवात केल्ली आसा ताच्या खातीर तेजेर जाता तितके बेगीन सोल्युशन येतलें हेजी म्हाका खात्री आसा. Basically, we are coalition partners, and my presence here is part of the coalition dharma to support a candidate of the alliance. We are partners, and I have always been saying that we are NDA partners. Therefore, he is our candidate. I am quite sure that with all the good work that he has done, he will get. BJP also has a network. Will you be attending the BJP meetings? Come to see, now you were doubting that I would attend here also. ही स्कीम आज अख्ख्या गोंया भितर जो हिंदू मुस्लिम कॅथलीक यांच्या सगळ्या घरांनी पावल्ली आसा. आज गोंयचो खंयचोच गरीब मनीस उपाशी रावू शकना अशी ही स्कीम मनोहर पर्रीकरान केली आणि हे सगळ्या भितर आज पावले. आज आमी MP भितर आज आमचो सर्वेकर बरो काम करता. आज आमी गोंयांचे वयतले वोट मागपाक वोट केजे वयल्यान मागतले आमी. आज आमी वोट मागतले मनोहर पर्रीकराच्या नांवान कारण मनोहर पर्रीकरान ही स्कीम हर घरान पावलेली आसा. आज तुम्ही जाणात अख्खे नॅशनल लेवलाचे मोदी 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 चल्ला फुडली सरकार या मोदीचेच हेच्या बद्दल डाऊट ना. आज आम्ही वोट मागतले मोदीच्या नावान आणि 100% फुडले सरकार हिंदुस्थानाचे या आमचे BJPचे गव्हर्नमेंट आसतले हेच्या बद्दल डाऊट ना. आणि आता परमनंट BJP आणि चान्सेस ना.